सरपंच जाल्या तेन्ना आतां आमच्या जोझफ सिकेरान खूबशे डेव्हलपमेंट केला आमच्या कलंगुटीन। तेन्ना आतां आनीक थोडेशे उरल्या ते हांव तेचो सपोर्ट घेतलें आनी कामां आमची सगळीं सोंपून घेतलें। तेन्ना म्हाजें आतां हें कितें सगळें काम उरलेलें तेन्ना हांव जोझफ सराक विचारून सगळें डेव्हलपमेंट करतलें उरलेलें। आमच्या पंचायतीन 6 लेडीज मेंबर्स आसले आनी आयज आमी 6 वॉर्ड मेंबराक आमी सरपंच करता रेश्मा कलंगुटकाराक। आनी म्हाका अशें बरें दिसता की हांवें सगळ्यांक चान्स दिलो कोंथिरीर बसपाक आनी तेणींनी आपणाच्या वाड्याचे डेव्हलपमेंट करून उडयलें। आतां जे रेश्माच्या वाड्यान जें काम पेंडींग आसा तें हांव समजता रेश्मा करतलें म्हणून। कित्याक केन्नाय लोक असो आसता की आपणाचो वॉर्ड मेंबर सरपंच जालो डेप्युटी सरपंच जालो तेन्नाच ते लागीं येता आनी आपणाची कामां करून घेता। सो म्हाका आशा आहा की आमची सरपंच आयज जाल्या ती सगळ्यांनी तेका अनुपूज हाडल्या आनी आमकां खोस भोगता की आमी आख्खी पंचायत एक आहा म्हणून आनी एकेच हितून नेटान आमी हें काम करता आनी आमची रेश्मा कलंगुटकार हे सरपंच जावन तेजो वाड्याचें डेव्हलपमेंट करतलो तशेंच गांवचें डेव्हलपमेंट करतले म्हणून।